श्रीहरिगुरुभ्यो नमः. वेदोखिलं धर्ममूलम आमगेले धर्म म्हणतात. धर्म म्हणल्यार धारणा धर्ममित्याहो म्हूण गेले धोर घेवन घेवन उच्चुत तसले विषय तवळ कसन धोरका म्हूण सांगला रे ऋषिप्रणीतो धर्म हा ऋषिवर्यांनी साधन करून घेवन घेवन देवालय साक्षात्कार पावन घेवन घेवन वेदोहित वेदान सांगिल्लें तसलें वेद विहित ज्ञान पूर्ण जावन आशिल्ले विशय सांगून घेवन आमकां वेद स्मृती हें सगळं अनुग्रह केला. तशी वेद म्हणलें एक आमकां लेखून जायनातील तितलें व्हड एक ज्ञानाचें एक राश थळ तें वेदाचें एक चिंतन न्हय जाल्यार एक एग्जाम्पल म्हूण घेवन उदाहरण सांगतना एक भरद्वाज ऋषी ना आनी कोणी ऋषी आसा पुरो ताणें कितलीं हजार वर्सां आराधन करून घेवन घेवन ताका इंद्र प्रत्यक्ष जाता. इंद्र प्रत्यक्ष जाल्या वेळाक ताका देव निमगिता तुका कसो जावका म्हूण गेलो. म्हाका आयुश्य जावका म्हणटा. आयुश्य त्या जावका म्हणाले आन्सर एंतस हें आयुश्य त्याग म्हूण आयुश्य म्हळ्यार वेद देवाला आराधन करचे खातीर ಬದುಕಿದನು ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಯಾಕೆ ಪದ್ಮನಾಭನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಸುಖ ಎನಗೆ ಒದಗಿತು ಪದ್ಮನಾಭಾಲ್ ಪಾದ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯ ಮಕ್ಕ ಮೇಳ್ದುಕು ನಾವು ಅಂಟ್ಲೋಮ तवळे वांचूची कसल्याक म्हळ्यार देवाला आराधन उपासन करच्या अशी ज्ञान पूर्ण जावं जीवन जावका आपणाक म्हूण घेवन देवेंद्रान की प्रत्यक्ष वेळाक म्हाका आयुश्य दी म्हण तवळे जायत म्हणालो. अपास अशी एक 2-3 वर्सां जावन घेवन घेवन ताका एक दिसलें हांव 3-4 वर्सां देवालाक आयुश्य घेतलें दीर्घ आयुश्य तवळे हांव इतलो वज्जिल्लो माय अध्ययन केलें कितलें जावन आसा पुरो म्हळ्यार आमी एक बुक्स लेखता जाल्यार एक 100 बूक जालें हांवें म्हूण लेखून घेवन घेवन ताणें देवालाकी निमगेलें. हांवें इतले काळ आयुश्यांत वेद अध्ययन केलें वेद मात्र आज आमी वेद म्हळ्यार लायक नॉलेज आनीक म्हण कसं हें दिला रिची वेद राशी आज आमी कसं वेद मंत्र म्हणटा ती तें अध्ययन केलें. तवळ तें आमकां मना वचे खातीर सांगता आसता न्ही व्हड एक पर्वत दाखयलो आनीक हें एक वेदा पर्वत म्हण लॅक म्हणलें प्रॅक्टिकल रुमा व्हेल्ला म्हण आनी ताजे मुळाचे एक 4 तण अशें काडलें ताण देवान आनी दिल्लें हें कसं न्हय म्हणलें इतलें वर्स तूं वाजिल्लें आस पळय तें हें इतलो व्हड पर्वतान तूं इतलें 1000 वर्सां आयुश्यांत वाजिल्लें कसं म्हण सांग इतलेंची म्हण तूं म्हणून यो देवा हांव हें ना म्हूण सगळें प्रयत्न करून वाजिल्लें सगळें केलें इतलें हें म्हणलो जावचें ना तें अनंत आवय वेदा हा वेद म्हणलो अनंतस एंडलेस तें दुखून घेवन आमकां जन्म जन्मांतर म्हणचें पूर्व जन्मांत आमी स्वल्प साधन केलां रे हे जन्मांत आमकां चिके मुखार वचचें जाता. अशी जावन घेवन 4 वेद म्हळ्यार आमकां वेदव्यासान अनुग्रह केलो. इत्या म्हळ्यार कलियुगा जनाक ग्रास्पिंग न्हय जाल्यार आनी कसं स्मृती मेधा धारणा म्हणटा ती मेमोरी पवर म्हणटात हें पुरो उणें. तवळे कितलीं लक्षोपलक्ष मंत्र ताण वाजोवचें हें करचें जायना. आयुश्य आमकां लोका स्वल्प आयुश्य आसता आमी मन अशें म्हटल्यार 100 म्हूण धरतात 75-80 जेतना आवडना मरे 70 जाल्यार बोंत तूं म्हणटात तांणी आमकां बसयना ती जाल्यार सांगचें तशें वेव्हार 80 म्हणल्यार जवळ वयर वता 80 तुका म्हूण घे म्हळ्यार एक आईच्या आयुश्यमानाचो चड जाल्यार 100 म्हूण एक लायक तवळ आमी प्लॅन करता जाल्यार 100 वर्सां म्हाका देवान दिलां वय जाल्यार 100 वर्सां हांव कसन करचें कसं केल्लें म्हूण बसून आलोचन गेलो रे शिकलो कॉलेजाक गेलो दुड्ड गेलो आनी कशें व्याप्त केली हॉलिडे जाली चिरडू जाली आनी कशें केलें मागीर कसं न्हय म्हूण तदक किम म्हूण घे त्यानंतर कसं न्हय म्हूण क्वेश्चन गुरोरग्निपद्मे मनश्चेन लग्नम देवालय हरिगुरुल चरणांत मन लग्नी म्हूण जाल्यार तागेलें जीवन व्यर्थ शरीरम स्वरूपम कलत्रम धनम पुत्र भौत्रादि सर्वम विजातम पुरा जालां दुड्डू हें सगळें जालां हें जेन गुरू चरणांत हरी गुरू म्हळ्यार परमात्मा म्हूण घेवेत कसन मेळ्ळें तुका आनी कसन तूं केलें म्हूण अचिवमेंट वॉट इज युअर अचीवमेंट म्हळ्यार मुगेलें आतां 28 कोटी रुपया आसा जायत तूं दिसाक कितलें खाता 1000 रुपया खावचे पुरो 5000 खावचे पुरो कोटी केदान सरयत तूं सरोच्या कसल वाट त्या खातीर यज्ञोखिलम यज्ञ करी कोणा सिकतले दी वर्डयतले दी अनाथ आश्रम जाल्यार माड घर बांदून दी कसने गोसेव करी हें करचें तें पुरा रॉयल म्हणटात ते म्हळ्यार रायाल सदृश आशिल्लें आनी तें पुरा कोण लोकांत व्हरोवचें व्हड यज्ञ सगळें राय नॉन वेज कोण केलें म्हूण सांगल्यार रायान केलां. राय कशें करता तो कोटी गटल्यान खर्च करता
आज हम त्या यज्ञाची हिस्ट्री पुराणात कहाणी सकट वजे जरा रे मरुतस्या वसंग्रहे मरुतादी देव म्हणस होती त्या पुराची ते राया घरकड असेल काय देव आम्ही आधी यज्ञ करताना 2 नक्षत्र मागशे घाला 2 नक्षत्र येद्रा घाला म्हणतात तशी दर्भ घालची तो दर्भ घालतात त्या तगेल रायाल हंगा राशे राशे असेल की घालाल दर्भ म्हणाले कितले यज्ञ जालो अशी तगेले यज्ञ अंतू तगेले यज्ञ अंतू तगेले यज्ञ कसं जालें म्हणून सांगला रे भांगरा इट्टीक दवरता यज्ञाक इट्टीक दवरचे भांगराची आज आमी प्रतिम बरयल्यार कितलें म्हणून सांगू का सांगल्यार चड दिसता इट्टीक आमी दवरचे आसा म्हळ्यार आमी करची यज्ञ कसं न्हय तितले हें ना म्हूण आमी लेखून घेवन आमी केलें यत्किंचीत म्हूण सांगच्याक हें सगळें आमी आयकुचें यत्किंचीत म्हूण त्या खातीर तुमी कितले लक्ष रुपया दिल्या दितला हेचे किंचीत म्हूण पांय धरतात इथे म्हळ्यार ताज्या पेक्षा व्हड संख्या आसा अशी सांगिल्ली त्या म्हळ्यार यज्ञ म्हळ्यार लोकांत आसुकातीच आमकां लोकांक कसं कसं जावका तें सगळें रिसर्कल जावच्याक एक वाट कसं म्हळ्यार आज व्हड व्हड मिशनरीज कार हें पुरा रिसायकल करतात पुरा घालून एक पण तें पिट्ट करचें तशी यज्ञ कुंड म्हळ्यार नंतर हजार हजार आहुती घालून घेवन घेवन आमी त्या पुरा तें भस्म जाता स्मॅश जाता ॲश जाता भस्म जेवचें जाल्यार तें पवित्र भस्म इत्याक म्हळ्यार मंत्र हुतम मंत्र सांगून घेवन घालल तसा आहुती तें पवित्र जाता तूप दोंड ब्रक येता जाल्यार त्या वेळार मंत्र सांगल्यार मंत्र शब्द द्रव्य हें पुरा मेळ घेवन घेवन तें पवित्र जाता त्या वेळार यज्ञ जाल्यार मी कसन जाता म्हूण सांगल्यार वायुमंडल पवित्र जाता शब्द मंडल पवित्र जाता आज कसं की आमी एनवायरमेंट म्हणटात पुराचें कलुशीत जालना म्हणटात त्या वेळार वायू शुद्धीकरणा खातीर कसं करता ती विचार शुद्धी कसं करता ती आत्मशुद्धी कसं करता ती भूशुद्धी कसं करता ती आकाश शुद्धी कसं करता ती एन्सर ना कसं की तें उण जाल्लें पावस सम्मेना म्हळें ओझोन कसं की म्हळें हें सगळें सम करचें कोणें ताका वट्ट जाल्ला ओझोनाका म्हळें ताका प्लास्टरींग करची कशी ताका वाट कसली यज्ञ करी म्हूण यज्ञात भवती पर्जन्य यज्ञ केलें म्हूण जाल्यार पर्जन्य श्रेष्ठ जावन असेल कसं जावं तें आस जाता म्हूण हें जाता तें देखून यज्ञ सह यज्ञा प्रजा सृष्टा परोवाच प्रजापती यज्ञ सहित जावन घेवन आमकां ब्रह्मान परमात्मा सृश्टी करून घेवन कराती म्हणे त्या एकल्यान सामान हाडका एकल्यान फूल घातका एकल्यान पयसून होम करका हाका डिविजन करून दिलें तें चातुर्वर्ण रायाला दुड्ड आसता तो खर्चिता ब्राह्मणाला मंत्र आसा तो मंत्र सांगून करता वैश्याला सामान हाडूं येता तो पुरो सामान हाडिता शूद्र म्हळ्यार कोण केस लेबर्स म्हणटात तितून पुरो क्लीन करचें हें पुरो करचें करतात हें जेवका गिनकता व्हड लोकांक आज एक आपेस चलका जाल्यार जेवका गिनक वेवस्था लौकीक जिवनांत हें जेवका जाल्यार पारलौकीक जिवनांत नाका थोड कोण हें केल्लें अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः कसल्या म्हूण गोतना प्रेसिडेंट कसल्याक सेक्रेटरी कसल्याक खजान्सी कसल्याक म्हणटावे पुराजन मेंबर्स येवन काम करा पळया जायना अशी लोकांक तारतम्य म्हणालें करून दवरलें हें विशेशान आमगेलें मातृतत्वांत आसूचें तारतम्य म्हूण तो व्हड सान म्हणे तांगेले योग्य ते कॅटेगरीज जावं तीच आज कॉलेजांत तुमी रँक स्टुडंट आनीक हें म्हूण कर नशी पुराजन पास म्हूण केलेलें कसं जाल्लें एज्युकेशनांत SLC तें ऑल आर पास कसं जालें नॅक्स्ट सगळं पास एज्युकेशन आज स्टँडर्ड पळयल्यार रे पास जाता न्ही मार्क लायकस प्लस हें तें येता बट सांगेलें की हें कितलो आसा अनुभव कितलो आसा म्हळ्यार कांय ना हांव निंद केलेलें हाका सगळ्याके मूल कसं न्ही वेदोखिलं धर्ममूलम पुरा धर्माचे अखिल धर्ममूलम वेद पुरा धर्माचे मूल कसं न्ही म्हळ्यार वेद तांत आमकां अर्थ करून घेवचें जायना म्हणल्यार एक अक्षरा कसं अर्थ सांगचें पडटा म्हणल्यार लोकांत म्हण कसं आसा तें पुरा घे म्हणा अनंत अमूल्य आश्चर्य आनंद अस्मित खंयचें घेवन येता अग्निमीळे पुरोहितम ऋग्वेद सूर्य येता व्हड राशी आशिल्ली तसले वेद राशी आमगेले योग्यत पळोवन कलियुगांत एक पण ना जालें तावळी अहंकारा निमित्त की कृतज्ञता हाजेन कितें वेद ना जाल्ले वेळाक ज्ञान ना जाल्ले वेळाक देवा लग्गी गौतम ऋषील शाप येवन घेवन अज्ञान वाडिल्ले वेळाक पुराची चिकी जावका म्हण आशिल्लें न्ही देवाले मग्गिलें वेद वाक्यगಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಲು ವೇದವಾದಿಗಳು ಬೊಬ್ಬಿಡಲು अशी जावन घेवन वेदव्यासान परमात्मान येवन घेवन चतुर्धा विभजत वेदम वेद राशी म्हळ्यार 4 डिविजन करून घेवन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद म्हणून करून दिलें अनुग्रह केलें ऋग्वेदी म्हूण एक डिविजन दवरलें ताणें ऋग्वेद जुका
ಯಜುರ್ವೇದಿ म्हणसती तानी यजुर्वेद शिकू का सामवेदी म्हणसती सामवेद शिकू का तानी फस्ट तें शिकू का मागीर जाल्यार आनीक शिकू का हांव ऋग्वेद शिकून यजुर्वेद शिका म्हणटाना त्या एज्युकेशनात तितून मन घालका चतुर्वेद शिकू का हें सगळें ब्राह्मणाक ड्युटी वेद अध्येतव्य ऑर्डर तें हें तूं कसलें म्हण निमगुचें ना डॉक्टरा पुतान डॉक्टर जानी शेत जाल्यार ब्राह्मणान वेद शिकू का तीच वृत्ती न्हय ती प्रवृत्ती डेली रुटीन सगळें ताण करूं का अशी ते वेद म्हणलें चार कोण अनुग्रह केलेलो कोणें वेदव्यासान तागे नांव कशें न्हय कृष्णद्वैपायन वेद व्यास कोण घेवन ताण व्याप्त कोण घेवन ना जाल्यार ताका जेवण वेवस्था कोण दिली देखून एक ग्राउंड कोण दिलें ग्रूप कोण दिलें तें देखून ताका वेदव्यास म्हणटा तस्सले वेदव्यासान अनुग्रह केला ऋग्वेदू आमी ऋग्वेदी ऋग्वेदाचार्यान दिवो स्वर्गाचार्येन पयलेन समर्चित पदांबुजम आमगेले स्वाम्यान ते वेद संस्कृती वर्का म्हण हरिद्वारांत वेदव्यासो चार दिकाडे चार वेदाचे आचार्य तागे प्रधान शिष्य सुमंतू जैमिनी वैशंपायन पयलो म्हळ्यार तांकां स्थापन करून घेवन वेद संस्कृत राखचे खातीर स्वाम्यान हरिद्वारा व्यासाश्रम करून दिलें तें कसं म्हण पळोवका तें कशें म्हण निमगू का घाला तें बोर्ड ऋग्वेदाचार्य यजुर्वेदाचार्य म्हण कोण वता पळयता मना व्हरता गोत्ता पूण हें व्हरना ती म्हण न्ही जाल्यार आमगेले स्वाम्यान आमकां कसन दिलां म्हणे हें सगळें दिलां आजी आमगेले सद्गुरू सुधींतीर स्वाम्यान मोगान आमगेले समाजान देव धर्म आचार कितलें पळोवन गेला म्हळ्यार सगळ्यांक कळटा त्यावेळी त्या राखच्याक समर्थ जावन आशिल्ले एक शिष्य जावका म्हूण घेवन संयमेन तीर्थ एक स्वामीक शिष्य स्विकार करून घेवन आजयेक 20 वर्स जाता त्यावेळी ताजे एक पर्वकाल हांगा मंगळुरांत शुभकृत नांव संवत्सरा चातुर्मास जातास आमगे संस्थाना देवान ओपा सिंहासना रूढ जावन संस्थाना दुर्भाग्यान कसं की चढून गेलेलें सिंहासना रूढ स्वाम्यान एक वेळ पुरा देवा सिंहासना दवरलेले एक ताजेक 10 वर्स जाल्यार हांगा जाता हांगा वीर व्यंकटेशा 9 देवाळ जावन गेले कसं की जालेलें थंय 10 वर्स जाता असले एक पर्वकालांत हे चातुर्मास चलताना स्वाम्याले एक मना येवन घेवन स्वाम्याले हांगा जनाल विनंती आसा पुरो जाल्यार संस्थानांत कशें म्हूण सांगल्यार जनांनी निमगोवन घेवन करचें पद्दत आसा स्वामी आमगे एक कार्यक्रम करता ते स्वाम्याला आशिर्वाद दिवका जायत रे ना स्वाम्यान सांगचें आसता वयर आमकें करा तें करा हें करा म्हूण इतें म्हण आमकां कळना कसं करूं येता कसं करूं नजे म्हूण त्यावेळी तें कळचे खातीर नाजाल्यार कळोवंक घेवन आमकां करता आसले एक अनुग्रह स्वाम्यान केला त्यावेळी हांगा मस्त कार्य जाल्यारीची आत्ता चलता आसूचे की याग म्हूण सांगल्यार ऋग्वेदाचे ऋग संहिता म्हणटात ताका संहिता म्हूण सांगल्यार वेदा मंत्र मात्र ऋग्वेद म्हूण सांगल्यार ऋग्वेदी म्हूण सांगल्यार बाकी बूक वाचुका शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तदा म्हूण सगळें आसता दशग्रंथ म्हूण आसा तें सगळें अध्ययन करका हें सगळें ना अशें खाली वेद मंत्र मात्र आशिल्ला ऋग संहिता म्हणजे त्यावेळी ते मंत्रान आमी होम करचे चतुर्वेदाचे याग जाता जाल्यार आमी ऋग्वेदाचे याग करूं का आमगे संयमेन स्वाम्यांनी हें एक मनान धरून घेवन वेदांत आशिल्लो अर्थ ताजे अर्थ देवाक कळटा आमकां कळटा तितलो कळूं पुरो हे जन्मान न्हय जाल्यार कितें जन्मा कळूं पुरो कळटा आमगेलें तें चिप्प म्हणटा न्हय आत्म न्हय जाल्यार जीव कशें कितें आसा तें चार्जड आसता हां त्यावेळी हे जन्मांत केलें की चार्ज जाता येवच जन्मांत तेंच येवचें अपास तो चांग जिवनांत येता ताका चांग जन्म येता तें देखून घेवन जन्मजन्मनी मागचें देवा लागीं तसलें स्वाम्याले एक दयेन हांगा रक्षमिता याग म्हणून चलता आसा तांते एक जबाबदार यजमान स्थान म्हूण घेवन आमगेले मुणको रामदास कामत माम तांगेले एक व्हडे भाग्य कसं न्हय म्हूण सांगल्यार मस्त आसता पुरो जाल्यार वीर व्यंकटेशान स्वर्ण सिंहासना रूढ जाता जावच्याक प्रतिश्ठे वेलो अनुग्रह जालें तें सुधींतीर स्वाम्यार हस्तान प्रतिश्ठा जाली आज आमगेले की टन गटले बंगार आसता रिची सुधींतीर स्वाम्यार हस्तान आमी वीर व्यंकटेशा सिंहासना दवरूं जायना कसं न्हय केल्यार जातवाय त्या काला करचें भाग्य पूर्वजन्मा सुकृत आमगेलें जीवन कशें जालें जाल्यार देवान तें करूंक येतलें म्हळ्यार इदू भाग्य वय्या भाग्यान ताका आमी सांगचें वेंकटरमण बारय्या वेंकटरमणा भाग्यद निधी म्हूण तसलें देवान बैसूल तसलें सेवा करचें जालें मागीर निरंतर सेवा करूं जालें तशें ऋग्संहिता यागाचें एक यजमानपण दिलेल्या वेळाक तें कसं म्हण आमकां कळका तांत मस्त चिंतन आसा बट माम आमकां सगळ्यांक कळटा जावका म्हूण घेवन एक चिंतन जावका म्हूण घेवन हे यज्ञशालेले बैसून घेवन आमी तें एक सत्संगाची चांग विशय उलोवचो त्यावेळी हें ऋग्वेद म्हळ्यार हांतू आमी वेद मंत्राक लौकीक संस्कृतान अर्थ करूं ना ताका वेदाचे अर्थ करतना नारायण पर लक्ष्मी पर आनीक मुख्य प्राण अशी तिनी हांकां अर्थ येवं तशी ताजे अर्थ कोण घेवका म्हणून तशी तसलें एक चिंतन आमगेलें मात अंत आसूचें
तसल ते मंत्र आमकां अर्थ कळ्ळो कळ्ळेशें असो म्हळ्यार सानाक एग्जाम सांगचें म्हण जाल्यार अग्नी स्तुती प्रारंभ जाता अग्नी मिळे म्हण सुरू जाता वेद थोडं अग्नी मिळे म्हण जाल्यार उजवे न्हय नवळ कसं नाही म्हण जाल्यार उंचाण मात्र म्हण जाल्यार उंचाण ना जाल्यार लोकांक जायना सूर्य उदयना म्हणजे लोकांक कसं नाही जायना तावळे तोकाय अग्नी म्हणटात अशें पुराचें आमकां प्रकाश दिवचें उजवाड दिवचें सहज जावन घेवन लोकांचो सहज स्वयं प्रकाश कसं नासूचें एक सूर्य एक चंद्र आनी एक अग्नी हे तीन सोडल्यार बाकीचे आमकां प्रकाश दिवचे सर 4 आर्टिकल्स अशें केलें तें मेड म्हणटात जाल्यार अग्नी कोणी केलेलं नाही सूर्या कोणी केलेलं नाही अशी त्रिबिर्गुणमयैर्यैर् व्याप्तं सर्वमिदं जगत हे लोकां तें सगळं भोर नासता म्हळ्यार विशेष एक चिंतन केल्यार सहस्र सममासत म्हूण आमकां पुराणांनी सांगताना नैमिषारण्यात ऋषिवर्यां परत चिंतन केलें कितलें केल्लें म्हळ्यार हजार वर्स बसलीं ती आज आमकां हांवें आयकतना दिसता हो आशा पुरो म्हूण इत्या म्हळ्यार अग्नी म्हळ्यार करता तुमकां सांगता म्हण जाल्यार बैसून घेवन घेवन तशींच 4 जाण पंडितान बैसून अग्नी विशयांत एक चिंतन केलें म्हण जाल्यार एक दिवस जायना म्हणटाना अग्नी वायू इंद्र मरुतो तें हें म्हण सगळ्यांक सांगच्या प्रारंभ केलें म्हण जाल्यार कितलें वर्स वता म्हणटाना तस्सर एक सगळं निगूढ रहस्य म्हणटात आमी सिक्रेट सत्यस्य निहितं गुहायां निप्पोवन दवरलां काय जाल्यार ओपनच वार काय देवान निप्पोवन दवरनी जाल्यार वाऱ्यांत कसं नसून आमकां तसवाय जाल्यार वार नाशे कसं नाचवाय तवळे वाया ही दर्शते म्हणून अग्नी तर वायू सूज जाता तशी हें इंद्र म्हूण सांगतात आमगेले इंद्रिय पुरा वर्क एक्टिविटी जाता हा तशें करता हें करता ताका अभिमान एक देव इंद्र म्हूण असो हें पुरा देव आसा जाल्यार तांकां सगळ्यांक कितें एक्टिवेशन दिवचें कोणें पुरोहितम तें कोण दिवचें परमात्मान दिवचें तवळे आमगेले तत्वा प्रकार परमात्मा तांत अंतर्यामी जावन तांकां ती योग्य दिवन घेवन तांगेले कडल्यान हें करयता म्हूण हांवें खा तशें करता जाल्यार देवा राज्यन इंद्रान म्हाका प्रेरण हें दिवका असन सगळं विचार असेल तसं एक चिंतन आमकां जावका जाल्यार आमी वेदरा सिंधू म्हळ्यार तसं समुद्रा नौका तें दुखून आमी न्हांवचें म्हळ्यार बुड्डून न्हांवचें म्हणस मात उदक घालून घेतलें म्हळ्यार तांब्यान मात्र तूं एक न्हंयत बुड्डून नासलो रे कितलो बालदी नासलो म्हळ्यार एन्सरच की न्हंयत नासलो म्हणून नाणे नासलो 10 बालदी नासलो 100 बालदी नासलो शंबर न्हंयत नासला रे वच्चो समुद्रान नासलो कितलो नासलो म्हळ्यार रे कितले लोकां न्हंय आसा ती तांत पोरा नासलें पुरा पुण्य समुद्र नाल्यार आसा तें तुका महाप्रायश्चित समुद्र स्थान सर्व तीर्थ मेळचें समुद्रांत सर्व तीर्थ मेळचें समुद्रांत तुका नांचे आशस्वे निमगीता धर्मरायाक वय म्हणटा यदिच्छसि महाराजन सर्व तीर्थावगाहनम विप्रपादमिंद्र मुक्तम तोयम शिरसिदारय हें पुरांक देव 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 म्हणून म्हणचें कोणें ब्राह्मणान थवळे ते ब्राह्मणा घरकडा घेवन तांकां पांय धुवचें आजी के संप्रदाय कशें म्हण गोतना भटमाम सांगता एक भटमाम सांगता आनी एक यजमान उदक घालता ताका तें फाकपूण घेवका म्हण आमी सांगता विप्रपाद विनिर्मुक्तम तोयम शिरसिदारय ते पांय दुल्लल उद्दाक मत्तेर फपूण घे कसल तें उद्दाक H2वे वाटरवे कसन तें सर्व तीर्थावगाहन पुरा तीर्थांत बुड्डून नासल्यार तुका कसन पुण्य आसा तुका जावका बाय तुका आजी कशें म्हणटा पळय ऑन स्पॉट बट मम्मा पांय उदक मात्तर घालून घेतलें जाल तस्सल बट मम्माक आमी कितलें गौरव दिवका कितलें सन्मान दिवका त्या देखून बट मम्मान कशें सांगू ना बरें जेव म्हण सांगचें कितलें बरें जाता समुद्राक एक बालदी घेवन गेले एक बाल धुता येता ग्लास व्हेल्यार ग्लास येता कांय वर न्ही कांय हाडूं ना कर्म तें अशें अस्सल सगळं अंतर्यामी विशय सगळं आसून घेवन आमकां वेद प्रकृतीन वचुका शब्दमंडलांत व्याप्त जावका अस्सल एक चिंतन आसून घेवन स्वाम्यान आतां सादारण पुराकडेन आमगेलें एक भाग्य आमी आमगेले स्वाम्या शिष्यवर्ग जावन घेवन आयलेले आमगेलें भाग्य इत्याक काशी प्रयाग अशा पुरो बद्री अशा पुरो तिरुपती अशा पुरो व्हड क्षेत्रांत द्वारका अशा पुरो कल्पी अशा पुरो हरिद्वार अशा पुरो आमगेले कडेन आमकां स्वाम्यान आमकां अनुग्रह करून घेवन एक करा तुमी म्हण घेवन यज्ञ करचें म्हळ्यार ताजे कार्यक्रम करचे आमी जाल्यार यजमान वर्गां सांगून घेवन सगळें करून घेवन हरिद्वारांत गंगा नदी तीरा बसून ह्या करचें भाग्य आमकां दिलें यमुना नदी तीरा कल्पी थंय बसून ह्या करचें भाग्य दिलें अस्सल एक भाग्य दिलेलें आमगेले स्वामी तांणी धर्माचार्य म्हूण तांकां नांव कसले धर्माचार्य म्हूण सांगल्यार जड्ज म्हूण आसा कसले न्यायाधीश न्याय सांगचे ताणें तशी धर्माधीश म्हळ्यार कसले म्हळ्यार धर्म सांगचो सांगू का तवस तशेंच उलयल्यार जायना सांगल्यार कळना मना वचना इत्याक म्हूण सांगल्यार लोका सुमंदमतय आहा हे लोक सगळोच मंदमती म्हणा कळवा आमकां तें अर्थ जायना मना वचना
तशी असं दोगून घेवन घेनू तशाच दोगून घेवन घेनू तें आमी मना व्हरका जाल्यार लोकांत आमी सोडका रॅकेट सोडचे सॅटेलायट सोडचे ते सोडचे उपग्रह सोडतात तें कॅच करता थवळ आज हे पुरा आज भागवत रामायण पुरा छवन करून स्वामी ते शब्द पुरा ते खंय सोडता आसता ती मंत्र घाल अग्नी घालें अग्नी घालून दवर जावन खंय गेलें तें सुर्याला गेलें वयर सॅटेलायट सूर्य तुमगे सॅटेलायटा भशेन वयर अशो उपग्रहा भशेन वयर अशें दाणें न्हय वे म्हणटाना तागेले दुकान उपास पावस जावन सगळे येवन घेवन आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्सताना कांय न्हय जाल्यार आमगेलो जिके आसक्त आशिल्ले वाडणुचें साध्यस आज आमगेल्या समाजांत वेद शिकूं का म्हणल्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ चेडूं आयलीं ती शिकलीं ती संतोष फुड व्हॉट समय सांगलें आमगेल्यान एक संमीत शिकेल कोणी आस की ना म्हण कळना म्हण घेवन हटान म्हाका शिकूं जालें शिकूं का म्हण हटान शिकेल आज एक ಸ್ವಲ್ಪ जन चेडूं शिकलीं ती याग जेत्ताना तांकां एक ऑप्शन एक प्रोत्साह मेळ्ळार न्हू करूं जेता म्हणटाना स्वामी असल प्रोत्साह दिता आसा ती तसल एक व्हड यागू 8 दीस 9 दीस करतसले याग हांकां चिके आमकां समयावकाश उणें सगून घेवन 5 दिसाचे याग जावका म्हूण सकाळीं तें सूर करून घेवन करचें तांतूं आमी कितलें द्रव्य म्हणटा ती समिदा तिळू शीत लाई हें पुरा कसन जावका घालयत ताका सगळे जन आसूं का मॅन पॉवर म्हणटात मनी पॉवर मॅन पॉवर पुरा आसूं का असल आसून घेवन हे वीर व्यंकटेशाले एक सन्निधान हांगा हे वीर व्यंकटेशा सन्निधान व्हड एक विशय कसलो महत्व कसो न्ही म्हूण सांगल्यार हे परिसरांतू आमगेले मलगडेनी वेदांत हें राखून हाडलात व्यंकटेशाल देवस्थानांत हांगा आमगेले मलगड भट मामा केशव भट मामा अनंत भट मामा हांगा सगळ्यांनी त्याग करून घेवन हांगा एक वेदाभ्यास चेडवांक पुरय त्या खातीर आसता पुरो जाल्यार वेद विद्या दिवन घेवन राखून हाडला आज्जिके हे मंगळूरांतू स्वामेल आशिर्वादान स्वामेल्या दयेन श्रीनिवास निगमागम पाठशाला चलतास निरंतर वेदपारायण देवस्थान चलता सगळे आमगेले समाजांत बहुशा हांवें आज्यान सांगचें न्ही एक वेदपाठ म्हळ्यार वेदपारायण देवा सन्निधानांत देव हांगा करूंक येता आस म्हळ्यार चूक जायच ना कळ्ळें तसले एक व्हड एक काशी मठाधीश जावन घेवन सैमेंद्र स्वामीन आमकां याग करच्याक हांगा अनुमती दिल्या आशिर्वाद दिला मस्त पुण्य आशिल्लो तसलो तो याग कितले म्हूण सांगचें येनेंदू हेळली म्हूण सांगतात तसो न्हय आमकां कसन जावका विच इज रिक्वायर्ड दॅट्स म्हणयात तो कसं जाऊ का ते सगळे दिवत तसल देव तगेल ते इंद्र मरुत अग्नी असल सगळं नावारी जावचे वेद तसल ते विष्णू परमात्माले यज्ञो वै विष्णू म्हूण सांगला तवळी विष्णू स्वरूप जावन आशिल्ले यज्ञरूपी परमात्माक हंतो हांगा व्हड एक याग चलतास तवळी मस्त जनान हंदे नमस्कार घालका सकाळी 7 गंटलेक प्रारंभ जाता म्हूण पुरा इन्फॉर्मेशन दिला जाल्यार कसं जाऊ का भाग्य जाऊ येता ती येता आसा ती आनीक येऊ का आज कसं जालें म्हळ्यार 2 दिवस आनीक 3 दिवस आसा 11 तारीख महापूर्णाहुती जाता स्वामीन येवन घेवन स्वामीला तांते पूर्ण आहुती कसर आसा म्हळ्यार आहुती दिला लास्ट आनी मागीर तांत आहुती घालूं ना तें कोणचें कोण स्वाम्यान पूर्ण आहुती थावळ कस कसन आमकां जावका तें पुराय यज्ञ घालका म्हूण आमकां भांगर जावका न्हय आमी खंय घालता ती गळे घाल्यार आमकां लोटत तें डेपोजीट जाता अग्नौ प्रस्तावते सम्यक आदित्यम उपदिष्टते भुंयजी मुळा भांगार जाता कशें जाता कोणाक तो कोण आलोचन करता थावळी आमगेलो तूं शिलान्यास करता भांगार घालता ती आनी कसं कितें करता भांगार घालता ती यज्ञांत भांगार घालचें आसा म्हणटाना ते पूर्णाहुती वेळाक भांगार आसा पुरो रुपये हें आसा पुरो हें पुरा घाल बाकी पुरा द्रव्य फल वस्त्र हें पुरा घालून घेवन स्वाम्यान घाललें कित्याक आमी घालतना म्हगेल घरकड बरें जावका म्हूण म्हाका आशा आसा सहज तें तुमी करतना आमगेल घरदार आमगेल बायल चेडूं बरें जावका तशें सगळ्यांक म्हूण मागीर सांगचें जाल्यार स्वाम्यान सांगतना तांणी आमगेल घरकडे आमगेले आनी तूं म्हणा ती सर्वेशां महाजनानां कोण काशी मठाधिपती आमगेले स्वामी म्हणटा ती म्हळ्यार आमगेले धर्मगुरू तांणी न्हय जाल्यार हिची स्वाम्याक हांव पांय पडटा म्हूण कोणी पांय पडटा ती स्वाम्याल अनुसरण करता ती स्वाम्याल दर्शन घेता ती तांकां सगळ्यांक देवा बरें करी जितेंद्रिया सद्गुणशीलवंतः लोकान पुनाना यथयश्चरंती स्वामी केदांनी भोंवता ती कसल्याक म्हळ्यार एक व्हड मठ आसा ती खंय पण राबोवन घेवन एसी राबोवन घेवन स्वाम्यान दीस काडयत करनात इत्याक म्हळ्यार लोक पवित्र जावका म्हळ्यार लोकान पुनाना यथयश्चरंती स्वामी खंय भोंवता ती तांणी तीर्थ खंय आसा तें पवित्र कसलें भावंती म्हणटाना तसले स्वाम्याल हातान ती पूर्णाहुती जाता हें पळोवचें एक भाग्य तांत आमी कशें भाग्य वेता म्हळ्यार खोड एक भाग्य म्हणटाना आमी हांगा सगळ्यान गण दुखून घेवन आमी पूर्णाहुती जावता हांगा बसून यज्ञ पळयत आमी कसलेंय करूं जायना अशें पुरो मंत्र आयकूं येता
ते होम धूम आमेले श्वासा वता पळया असलें सगळं एक चिंतन असेल तसलें एक महायज्ञ हांगा जाता आसा तवळ तें यज्ञ म्हणलें आमकां चंद जावन जेवका ताका चंद म्हळ्यार कसं न्हय मस्त जनांनी येवतश जेवका म्हणलें एक येवच्याक जेवचें सोडचें सगळें तांग गेलें अंत आसता हें देखून रामदास मामालें होडेक म्हळ्यार इतले होडेक जेताना आमकां कोणाक कळ्ळी आमी येता आशिल्ले आमकां पळोवचें जाय न्ही म्हूण फायेक येवचें न्हय आमकां कळका आनीक तांकां कसन तें मना गेलें होडेक यज्ञ हो आनी कसो कसो विशय आसा मस्त एक हिस्ट्री लोकांक तशें जालां अशें जालां म्हणून सगळो विशय आमकां गुतूना ते पुरा कसो की सोदून काडटले रिसर्चर्स तांणी सोदून घेवन सगळें एक सांगताना कोणकी एक भारता विशयान तुमी भारताचें व्हड तुमी म्हूण सांगताना थोडे आमगेलो भारत इतलो व्हड म्हूण कळचें केदार म्हणल्यार आमी खंयकी वचूं का गांव आसता कळना दुसरो गांवां गेले वेळाक हो तूं काश्मीरचो आहे म्हणटा आनी काश्मीर कितलो व्हड म्हूण कळचें तशी तूं काशीचो आहे म्हळ्यार काशी कितलो व्हड म्हूण कळचें काशी अजून कळना ताका ताण दुसरे कडेन वचचें का तुमी काशीचो आहे म्हूण पांय पडतना काशी कितें व्हड शाश्वत नगर तें कसो प्रळय जाल्यार काशी केदांनी प्रकाश आसता त्या देखून काश म्हणचे काश म्हळ्यार कसं प्रकाश लायटींग केदांनी आसता तें म्हूण असल तें नगर त्रिशूला वयर अशें त्रिशूलावरी काशी नगरी चक्रावरी पंढरीपुरी म्हूण तो त्रिशूला वयर परमात्मा तें धरलां विष्णुनगर तें महादेवाल ख्याती येवचे खातीर विष्णून अनुग्रह केलेलें असल तें काशी नगरांत तूं कसन आसा आमगेलो मूलमठ आसा आमगेलो मठ स्टार्ट जालो खंय काशी असल सगळे एक अंतर्य विशय आसून घेवन थंय दुखून घेवन गंगा प्रवास आज थंय हें धर्मपीठ चोल लायलां स्वाम्यान धर्म कार्य करयता आसा ती तशींच यज्ञांत एक भाग घेवच्या भाग्य दिता आसा ती हें आमगेलें वणट्याचें व्हड एक भाग्य तशीं देवालयाक आमी पुनः प्रार्थना करचें तशेंच हें यज्ञ म्हणालें आनी तूं तीळ घालच्यो आमी सांगता न्ही येळ दुखून तीळ म्हणचें खंयचे वेव्हाराक थोडे येळ घालून घेवन देवा पायसकी नैवेद्याकी घालता ती तीळ प्रधान द्रव्य जावन आहूत घालतात येळ दुखून तीळ पुरायल न्हय म्हळ्यार अर्थ काडी येत न्हय अशें आसतालें एक अग्निमिळे पुरोहीत म्हूण जावन घेवन मस्त संदेश आमकां कळना लौकीक संस्कृत काण घेवन वेद अर्थ करूं ना अग्नी म्हळ्यार लौकीक जनरल संस्कार फायर म्हण येता अर्थ बरें म्हळ्यार डिक्शनरींत अग्नी इज इक्वल टू फायर मागीर तो सांगचें बरो जळटा आशिल्लें रुखा कुडके तुका येवचें नाजाल्यार फ्लेम आनी म्हणून सांगू बरो तें खंयचें न्हय अगन ई म्हूण शब्द तो अनंत जावन आशिल्लें ग म्हणसलें ज्ञान नी ई म्हळ्यार प्रकृती अशें अनंत ज्ञान दिवन घे राखता सर परमात्मा म्हूण अग्नी करता हें कोण सांगता अशें आसलें सगळें एक चिंतन आशिल्लें मंत्र ताका आमी अर्थ स्वयं विंदती म्हूण गितेन देव सांगता तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनी विंदती आत्मनी ताचे जितलें कळटा खंय तें हांगा येवन घेवन आतां आमगेले स्वाम्याल किलकी जेन्ना सगळें आमगेले स्वाम्याल ओडटा आमी वर्स गटले वचून घेवन आमगेले स्वामी कोण म्हण आमकां कळ्ळां कशें वचो तुमकां दुसऱ्यान एकल्यान सांगिलें ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗರ್ಭ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಜಲ್ಲಲ್ ಗರ್ಭ 2-3 महिने वतसिलें त्या स्वाम्याल येवन प्रसाद घेवन गे म्हाका जाल्लें ते संतोशान मैसूरांत हायवेंच्या घरकडे सुकृतीन स्वाम्याल फोटोस ताणें म्हाका गेलें स्वाम्यालागे पुराणीक म्हण पद्मनाभ पुराणीक मम्मान मैसूर घरकಡೆ गेले वेळाक ಸುಕೃತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋಸ್ तो आमगेले काशी मठांत न्हय ताणें निमगेले ಇದು ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು कोण म्हण सांगचें ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಂಗೆಲ್ಲ आशीर्वाद मिगेल घर व्हरला कसं न्हय म्हाका चिरडून जल वतसिलें तांणी म्हाका प्रसाद दिलो आज मिगेल घर व्हरला तांगेल आशिर्वादान सुकृत लोका दिला सुकृतीन ते स्वामी सुधी इंद्र म्हण चांग बुद्धी दिवचे प्रयत्न केला दिलेले सुधीन ते स्वामी आज संयमान चलो हंगेन व्हरता जाल्यार आमगे संयमीन ते स्वामी नांव दवरतना तसलें करतो तांणी मना लेखन अशें बरो जाल्यार ते सानाक तसलें एक चैतन्याक देवान दिलेलो अर्थ अशी हे याग चलता आसा आमी आबाल वृद्धांनी एक अर्ध घंटा अशें पुरो सकाळ डुकून घेवन हांगा नमस्कार घालयत हांगा बैसयत हें याग जावचें पळयत कोणा दिवचें पळय अवार्ड दिवचें पळयता मू तुमी वचून टी व्ही बैसून पळयता मू अवार्ड ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ म्हूण ಓದ್ತಾ ಮೂ ಡಿಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ खंय जागा वता ती लक्ष कडले खर्चून वता ती हांगा देवा दिवचें अग्नये स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्र येता तुमगेले उतराक हांगा इंद्र घेता अस्सल एक चिंतन आशिल्लें तसलें एक यागशालेंत आमी सुत्त बैसून जप करचो पारायण करचो हाजें फल कसं न्हय म्हळ्यार अवर्णनीय म्हळ्यार तुमकां एक्सप्लेन करूं जायना तें दुखून घेवन तांतू येवन बशीत आसलें न्हय जाल्यार तांतू आमी कशें की सेवा करता आसलें थंय कशें की ब्राह्मण आसता ती तांकां संतोश करच्यो
तेदाने ब्राह्मणा कसं नाही म्हणून सांगला रे तांकां कसं नाही हे नाका हां एक माम मान कसं की बट माम एक चोर दक्षिण दिता म्हणलो ताका तूं कितलें दिता म्हण निमगन आशिर्वाद दिनात दिता ज्या देव बरें कर रे म्हणटात तसलें दिवचें अशी जे काय आमगेलें ते संप्रदाय आसा ना म्हणना बट वेडी वता जाल्यार बट माम एक मिनीट म्हणून सांगून घेवन एक तागेलो हात मोडचून तो दिता आमी तें पळोवचें ना बरें जेव रे देव बरें करो म्हणटात अशी असल एक समाज आमगेल्या समाजांत देवा दिवचें ब्राह्मणां दिवचें समाजा दिवचें स्वभाव आसा असल एक स्वभाव आनी वाडून येवचो शेवका आमकां चांग ज्ञान मेळका आमगेली संतती धर्मसंत जेवचो शेवका म्हळ्यार होड एक इच्छेन हांगा हें एक संदेश न्ही जाल्यार एक चिंतन समाजा पावच्याक आशी पविलें हांगा देवाल सन्निधानांत हें केलां देवाल प्रितीक गुरू प्रितीक कारण जेवका तशींची रामदास माम तांगेले एक जिवन अनुभव आसा तांणी एक दोन उत्तर सांगता म्हूण घेवन म्हगेली एक अपेक्षा तुम्ही आमगे ज्ञान मस्त वाटयलें देवाल दयेन स्वाम्याल दयेन आमकां एक अवकाश मेळ्ळो देवाल सेवा करची स्वाम्याल सेवा करची ब्राह्मणाल सेवा करची आनी समाजा सेवे खातीर हाजी पुण्य म्हाका म्हूण न्हय सर्वांक मेळटा कितले निमून पुराजना भर जेवो सुख शांती समाधान येवन जीवन म्हळ्यार आनंदमय जेवो म्हणून सांगून समाज